फॉर्मेलिनाचे प्रकरण दामून उडोवपा खातीर कोणे केलो कोणाक फोन, कोणाच्या प्रेशराचेर आम आदमी पार्टीन भायर काडले काय पुरावे. जुवारी मांडवी वेल्या पुलाचे तंत्रज्ञान काळा भायर सुदीनाक मान्य, पूण तो म्हणटा पूल अजून आसात घटमूट, भिवपाची ना गरज. जमीन खाली म्हणत वा गिळी म्हणत, पाजर खणीची 21,000 चौकण मीटर सरकारी जमीन उरल्या तशीच पडून. गणपती बाप्पा येवपाक एक दीस आसा म्हटल्यार फुडल्या शारांतले बाजार आनी समेस्त गोंयकारांची मुखामळां. आता पळोवया खबरो विस्तारान. नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाचे प्रकरण जावन 2 म्हयने जाले. ह्या फॉर्मेलिनाक लागून लोकांचो जीव वचपाक शकता. तरीकय ह्या प्रकरणाचेर अजूनय एक सादे FIR पसून जाल्ले ना वा ताची सारकी चौकशी जाल्ली ना. त्या नुस्त्यात फॉर्मेलिन आशिल्ले काय ना हें अजून सरकार सारकें सांगना. हाचेर खात्यां भितर जी चौकशी जाल्ली ताचो अहवाल आम आदमी पार्टीक मेळ्ळा. तो काय गजाली उक्ताडार हाडटा तो शॉकात जावपा सारक्यो. खाणा आनी वखदां प्रशासनाचो हो अहवाल सरकाराक पुराय नागडो करता अशें आप म्हणटा. तांच्या मतान ह्या अहवाला प्रमाण भायल्यान नुस्तें हाडपी एजंटांक साल्वार करपा खातीर हो अहवाल दामून दवरला. ह्या अहवालाच्या 4थ्या पानार सांगला ते प्रमाण FDAची संचालक ज्योती सरदेसाईन त्या दिसा मडगांवां नुस्तें चेक करपी तिच्या अधिकाऱ्याक फोन केलो आनी नुस्त्याचे ट्रक सोड म्हणून सांगले. ते बी होलसेल नुस्तेंवाल्यांचो अध्यक्ष मौलाना इब्राहिमाच्या फोनावेल्यान. FDAच्या प्रोसिजरा प्रमाणे दोज व्हेकल्स शूड हॅव बीन सीज्ड. ही सीज केल्ली गेली ना कित्याक ह्या इब्राहिमान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन FDAक सांगले तुमी वचा म्हणून. हातून फॉर्मेलिन आशिल्ले हे टेस्ट जाल्ले आनी FDAन लॅबान व्हरून हाजो एक वेगळो रिपोर्ट दिल्लो. ती फटिंगपणां जाली. हातून ह्या रिपोर्टान तें सिद्ध जाल्लें आसा कित्याक जेन्ना स्पॉट टेस्ट केल्ले तेन्ना एक कंपॅरेटिव्ह टेस्टूय केल्लो. नॉट ओनली वर द फिश सॅम्पल्स एंड द आयस फ्रॉम दोज ट्रक्स टेस्टेड, देर वर क्रस्ट आयस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट. वेगळो एक आयस त्याच आयसा बरोबर टेस्ट केल्लो दाखोवपाक आनी तो नेगेटीव आयिल्लो. दॅट क्रस्ट आयस हॅड कम नेगेटीव, तो नेगेटीव आयिल्लो. सो हातून सिद्ध जाल्लें की फक्त फिशान जे आयस आशिल्ले आनी फिश हाडिल्ले तातूनच फॉर्मेलिन आशिल्ले हें प्रूव जालें. Director of Food and Drug Administration contacted me over the phone of Mr. Ibrahim and informed me to send the portions of the samples to the laboratory and refrain from sealing the vehicles. Hey, kidai? What is going on? Jyoti Sardesai, the FDA director, calls the designated officer on the site and tika sangta konacha फोनावेल्यान करता, इब्राहिमाच्या फोनावेल्यान करता. इब्राहिम डायरेक्टराकडे कसो पावलो? इब्राहिमाच्या फोनावेल्यान डेजिग्नेटेड ऑफिसराक फोन करता आनी सांगता की तुमी त्या ट्रकान सील करूं नाका, सॅम्पल लॅबान हाडात. दिस इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव क्लेम इन दिस रिपोर्ट. वी विल बी प्लेसिंग दिस रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल हाय कोर्ट and demanding a criminal investigation into this matter, a time bound court monitored criminal investigation. कित्याक आज 11 सप्टेंबर 2 म्हयने जाले since this incident has happened. गव्हर्मेंटान एक स्वताक इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना, FIR सुद्धा करूंक ना. आम आदमी पक्षान हो अहवाल उक्ताडार हाडून कांय म्हत्वाचे प्रस्नय उपस्थित केल्यात. मौलाना इब्राहिमाच्या फोनावेल्यान FDA संचालक ज्योती सरदेसाईन आपल्या अधिकाऱ्यांक फोन कित्याक केलो? कायद्या प्रमाण आपली ड्युटी करपी अधिकाऱ्याक FDA संचालकान कित्याक आडयलो? ह्या अधिकाऱ्यान नुस्त्यात फॉर्मेलिन मेळ्ळा अशें सांगिल्लें. तिचे मत कुशीक मारून मर्यादे भितर फॉर्मेलिन आसा असो वेगळो निर्णय FDA संचालकाक कित्याक दिलो? ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी जावपाक जाय अशें काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. FDAंत गेले जाल्यार टेस्टिंग करून लायल्यार ऑथॉरिटी लेटर हाड म्हणटाय. दे आर नॉट इवन टेकिंग. कोणें प्रायवेट पार्टीन वयलें तुका टेस्ट करपाक घेनाय ते. आतां कितें करपाचें? वी डिमांड ज्युडिशियल इन्क्वायरी इंटू दीस होल थिंग. हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल शूड बी ब्रॉट टू बुक. आनी जे गोंयकारांक गेले फियर आहाय की नुस्त्यान फॉर्मालिन आहा म्हणजे गव्हर्मेंटाची ड्युटी जावपा जाय, गोंयकारांक गेले फियर काडपाचो. आतां हो इब्राहिम म्हणतो कांय एक्शन ना, कांय ना तेजेर. वयल्यान ताका प्रमोशन मेळटा, ताका वयल्यान रिवॉर्ड मेळटा. हें केलें म्हूण एक्सपोर्ट कमिटीचे आहा तो. जी कमिटी एक्सपोर्ट बूस्ट करप, एक्सपोर्ट कितको मुखार व्हरप ते कमिटी हो आहा. एकोदा फॉर्मालिन नुस्तें आहा इनवॉल्ड. हें सगळें पेपरांचेर सिद्ध जाता.
कांय इन्क्वायरी ना, पेपर हे गेली गव्हर्मेंटाक कांय इन्क्वायरी नासता पासून आमी 2-3 लेटर बरयले, आमी गव्हर्मेंटाक कंटिन्युअस फाटी लागले. एज अ रोल एज अ ऑपोजिशन आमी गव्हर्मेंटाक बरयलो आहा की तुमी यू आर नॉट पेईंग अटेन्शन. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. गोंयांत आशिल्ले म्हत्वाचे पूल हे कॅन्टिलिव्हराचे पोन्ने तंत्रज्ञान वापरून बांदिल्ले. ताका लागून ते फ्रॅक जाल्यात. पूण ते घटमूट दवरपाचें काम चालूच आसा. तेन्ना भिवपाची गरज ना. मांडवी आनी जुवारीचे नवे पूल तयार जायसर तांकां कांयच जावचें ना अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान परत एक फावट सांगलां. सुदीन उदरगतीच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर उलयलो. सबंद गोंयभर सरकारान वेगवेगळी उदरगतीची कामां हातांत घेतल्यात. जुवारी पूल सुरक्षीत आसा की ना हाचेर सोशल मिडियाचेर बरीच चर्चा चलता. ताका लागून लोक भियेल्यात. ह्या विशयाक लागून काँग्रेसीनय सरकाराचेर फार पेटयल्लो. ही टेक्नॉलॉजी आउटडेटेड, भायल्या राष्ट्रांत आउटडेटेड जाल्या नंतर इंडियेंत कोणी हाडली, ताणी हाडली. हे 3 ब्रिज जे गोंयांत जाले, पयलो मांडवी पडलो 14 वर्सांनी, दुसरो आमचो जुवारी, तिसरो बोरी आनी चवथो लागीं म्हणजे काळी नदी वयलो जी कारवार वता त्या नदी वयलो. हे तिनूय चारूय हे डेंजरस पोजिशन हे सगळ्यांक खबर आसा, कारण ती टॅक्नॉलॉजी इज आउटडेटेड जाली. त्या खातीर आमी प्रत्येक वर्सा जुवारी ब्रिज आनी बोरी ब्रिज टेस्टिंग करता, लोड टेस्टिंग करता, तांच्यो केबल कश्यो आसा ते पळयता. आनी येदा कदाचीत आमकां जर ताचेर मेंटेनन्स करपाक जाय जाल्यार ते आमी करता आनी MOST MORTH करता. तांचे इंजिनियर हांगा येता. अ टीम ऑफ IIT Bombay has been nominated to check all these bridges. कारण त्याची गरज आसा. उगीच मन विचलीत करपा खातीर तो ब्रिज पडटलो अशें म्हणून उपयोग ना. म्हापशेच्या बस स्टँडाचे काम ह्या वर्सा साकून सुरू जातले अशेंय सुदिनान सांगलां. म्हापसा बस स्टँड is already in pipeline. Almost as per my knowledge, architect is doing his work. We had 3 discussions with the consultant architect and we have approved one plan. Now, since Apsa MLA is not there, the progress is little bit slow, but we will take care in next with the help of municipality and my colleagues, all colleagues from Pradesh Taluka, MLAs and minister, and also his particular son is a councillor here. His help also will be taken up, and we will see that this year, in 2018-19, we will start the construction of Apsa. मंगळारा सुदिनान म्हापशेच्या फ्लायओव्हराचे उक्तावण केले. चवथ दोळ्यामुखार दवरून हो रस्तो लोकांक उक्तो केला. आयज आमचे सॉफ्ट ओपनिंग जावन आसा आमचे अंडर पॅसेज फ्लायओव्हर तरीवाडी. सगळ्यांक खबर आसा आमी हें काम फेब्रुवारी 2016 आमी तें चालू केलें. आनी आयज चतुर्थी खातीर आमची गणेश चतुर्थी खातीर आमचे मिनिस्टर सुनील ढवळीकर आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तांच्यांनी तबेकून रिसीव घेतले आनी आयज आमी हें ओपनिंग केल्लें आसा. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. 1 जानेवारीची भीमा कोरेगाव दंगल जावपाची घडणूक घडत सावन कांय लोकशायवादी नागरिकांची जीण आरत्याची परती जाल्या. कांय जाणांचेर पुलीस नदर दवरून आसात जाल्यार कांय जाणांक सरळ धरून भितर उडयल्यात. ते बी कसलोच ठोस पुरावो हातान नासतना. तातूंतलोच गोंयांत शिकोवपी प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे. ताची तर भिरांतच सामकीच वेगळी. भोवरंगी संस्कृतायेचो भारत देश एकरंगी करपा खातीर देशांतली लोकशाय काबार करपाचो डाव सद्याच्या सरकारान आरंभला अशें तो म्हणटा. भीमा कोरेगाव घडणुकेची न्यायालयीन चवकशी जावची अशेंय तो मागता. प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे हो विद्वान मनीस गोंयांत सांखळे आशिल्ल्या वेवस्थापन महाविद्यालयांत शिकयता. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचें नांव सांगून कांय लोकांचेर धाडी घातिल्ल्यो तेन्ना ताच्याय सांखळेच्या घराचेर पुलिसांनी धाड घातिल्ली. कांय लोकांक भितर उडयल्ले. हे लोक शारांतले नक्षलवादी आसात आनी राजीव गांधीची हत्या केल्ली तशीच प्रधानमंत्र्याची हत्या करपाचें कारस्थान ते रचताले असो तांचेर आरोप लायला.
पूण हातूंतल्या खंयच्याच आरोपाचो कसलोच ठोस पुरावो अजून पुलिशेन दिलो ना। हे मजगती गोयच्या दक्षिणायन संस्थेन प्राचार्य आनंद तेलतुंडेचे व्याख्यान सोमारा मडगांवा रवींद्र भवनात दवरिल्ले। थंय तो हे सगळे उलयलो। Well, it's still a scary situation because if Supreme Court really takes cognizance of this nonsense and comes out very clear, then it is okay, a saving grace. Otherwise, but any hodgepodge kind of judgment, etc., could really make a mess of things. So I think in short, probably I could communicate as to what is happening and virtually how this has been turned into something like worse than Gulag. Solzhenitsyn had described Gulag archipelago, so it's something like worse than that. They have systematically been after the people. There are no meetings allowed anywhere in most states that you go, and no public meetings are allowed. They have systematically de-intellectualized the country. They do not want anybody to think, and they created all kinds of euphoria, nationalism, anti-national, Maoist, terrorist, all kinds of things are being bandied around, and those people who sort of question, raise a question, etc., they are after them. भीमा कोरेगांव दंगल जाल्ली ताच्या आदल्या दिसा पुण्यात एल्गार परिशद जाल्ली। थंय बी प्राचार्य तेलतुंबडे नाशिल्लो। हे दंगलीची न्यायालयीन चौकशी जावची आनी हे दंगलीक कारणीभूत थारिल्ल्यांचेर खर कारवाय करची अशी ताची मागणी आसा। सध्याचे सरकार असल्या घडणुकांतल्यान देशभर लोकशाहीवादी लोकांमदीं विरात निर्माण करपाक लागला आनी ह्या देशाची बहुरंगी संस्कृताय काबार करपाक भायर सरला अशें ताका दिसता। Modi, Prime Minister Modi, has been giving the prototype of this, what is imminently there to be the Hindu Rashtra, right? They kind of eulogize, they want to homogenize India. India has been actually museum of diversity. Here, so many races, so many castes, creed, communities, all these things coexisted, and these were the Indian ethos that people lived here. But they want to homogenize. There should be one people, one religion, one language, one culture, one leader, and so on and so forth. Resounding what Hitler said, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. They have almost destroyed India. Their polarization is their creed, and they have communally polarized people. Now it is completely divided society. There is a kind of section which is Modi Bhakta, and they would not budge, no rational, nothing. There is kind of saffronization that has systematically done over last 4 years, and most of the institutions are almost saffronized. Even the judiciary probably is not an exception. They have intruded everywhere, and there is not much of a hope that remains, and that is a very dangerous kind of thing. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार। घेऊया एक व्यावसायिक विराम। विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। कुंकळेच्या पाजरखणी गावात वापरी नासतना आशिल्ल्या 21,000 चौखण मीटर जमनीविशीं आम आदमी पक्षाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान सरकाराक पत्र बरयला। ह्या जमनीचेर अतिक्रमण जाल्ल्यान ती वादात आयिल्ली। पळयात पुराय बातमी। पाजरखणेची सुमार 21,000 चौखण मिटरची ही जमीन हावजिंग बोर्ड वापरपाक सोदताले, पूण ह्या जमनीर अतिक्रमण जाल्ल्यान ती अजूनय तशीच पडल्या। एल्विस गोम्स पयलीं हावजिंग बोर्डाचो कार्यकारी संचालक आशिल्लो। ह्या जमनीची केस दक्षता खात्याकडे आसा आनी अजूनय ताचो निकाल लागिल्लो ना। वॉयस ओवर 2 ह्या जमनीचो वापर हॉस्पिटल आनी शाळा बांदपाक जावपाक जाय आशिल्लो, पूण हे बीन प्रस्ताव तशेच पडून आसात। 21,000 स्क्वेअर मीटर जमीन चोरयेक गेल्या ही कितले जाणांक खबर आसा? 21,000 स्क्वेअर मिटर्स। हाजेर हांवें फूल नोट करून हें प्रकरण सरकारा कडेन मांडलें आनी सरकारान तें विजिलन्सान धाडलें। आज म्हाका दिसता 6 वर्सां तरी जाली आसतलीं, हाजेर कांयच रिजल्ट येना। सामकी ब्लॅक एंड व्हायट केस।
21,000 एक्वायर केली तितूंतली नाच जाली हो एक इशू जालो ताका काय इन्वेस्टिगेशन करपाचें ना ती खावन उडोवपाची तें दॅट इज सेपरेट आतां हे जे जागे हावजींग बोर्डाचे म्हण कितें हांवें आतांच सांगलां लोकांचो जो डिमांड आसा लोक थंयचे म्हाका दिसता प्रोटेस्ट करी की आमकां हांगा हावजींग बोर्ड नाका ताका लागून ते सरकारान तेन्ना ते हावजींग बोर्ड नाका म्हणून ते तशें दवरलें पूण कितें करपाचें आतां कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत अचकीत कोण बरो ना जाता आनी ताचेर बेगोबेग उपचार जावंक जाय आसतात तेन्ना पणजेच्या लोकांक बांबोळे धांवचें पडटा आनी तितलो वेळूय आसना ताका लागून आतां पणजेच्या भलायकी केंद्रात आणीबाणी उपचार विभाग सुरू केला मंगळारा भलायकी मंत्र्यान ताचें उक्तावण केलें जीव्हीके एमर्जन्सी मॅनेजमेंट अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि भलायकी केंद्र एकठांय येवन हो आणीबाणी विभाग चलयतले अशा तरेच्यो अत्याधुनीक भलायकी सेवा आशिल्ले विभाग सगळ्यात शारी भलायकी केंद्रांनी सुरू करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला की पणजे शहरान कितें तरी आमी बेगीन करूंक जाय आमचें डिस्कशन खूब जाल्लें की पणजेन जर रातचो कितें जर एमर्जन्सी जाली पणजे शहरान खंय वयतलो कोणाक फोन करतलो काय खंयच्या डॉक्टराक फोन करतलो म्हणून हांव एक तुमकां आयजूच आश्वासन दिता फुडली जी एरिया ती बी वेकेट करून ह्या प्रिमायसीस एक अपग्रेड हांव सिद्धार्थ कडेन बसून म्हाका दिसता आमी दोगूय जर बसले पणजे अर्बन सेंटराक ह्या तरेचे एक मॉडल सेंटर चड खर्च करपाची गरज ना पण त्या तरेची फेसिलिटी त्या तरेचे डॉक्टर त्या तरेचे टेक्नॉलॉजी हांगा उपलब्ध करून फाल्यां जर तो कोणाक हार्ट अटॅक जर आयलो कोणाक जर घरान दिसलें की कोणाची छाती दुखता आनी कितें जाता तुमी डायरेक्ट हांगा येवं शकता हांगा लिंकेज आमी दवरतले कार्डियाक एम्ब्युलन्साक म्हणजे ऑटोमॅटिकली हांगा आमी स्टेबिलायज करून आमी पेशंटाक गोवा मेडिकल कॉलेजान धाडूं शकता आनी म्हणूनच तेंची एक विनंती आसली की पणजे शहरान ह्या तरेचे आमी पावलां घेवंक जाय पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम गोवा कॅन ह्या एनजीओन मुरगांव पालिका इमारती लागसर कॉप्टा कायद्याचेर जागृताय केली एफडीए खाला नोंदणी केल्ल्या कितल्याशाच जाग्यांचेर ह्या कायद्यांची अजूनय अंमलबजावणी जायना ही गजाल एफडीए संचालकाच्या कानार घालतले अशें गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलंड मार्टिन्सान सांगला रेस्टॉरंट बँको आणि हेर जाग्यांचेर ही मोहीम सुरू जावपाक जाय अशें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी म्हणटा As per the orders of the district collector South Goa, every taluka the enforcement squad implementing the sections under Kotpa are moving out and today we have taken up the task of visiting Vasco city under Kotpa. We are also going to bring to the notice of the director of FDA as we found many FDA establishments which are registered with FDA, they have failed in the compliance, what we have seen today. So this report we are going to send to the collector and the respective directors. We had with us the representative of the health center, we had a PSI with us from the police and staff of the Mamledar's office. Today we are also going to bring it to the notice of the chief officer of Vasco Marmugao Municipal Council to follow up this matter so that those who are taking licenses and NOCs may be forewarned that they should implement the sections under Kotpa, wherein they are supposed to state that smoking, tobacco is not available for anybody less than 18 years of age. Now today that section 6A and section 4 was what we did today. We are also pursuing the case of sellers. If a person is selling tobacco products, it is very important that the tobacco products should not be displayed for public eye contact, especially because we want to protect the children from this. And therefore, they have to put a separate board. Officials have raised today about 4,800 they have collected, which involved issuing of 24 challans today. ह्या वेळार रोलंड मार्टिन्सान कॉप्टा कायद्याच्या 4थ्या कलमाचेर उजवाड घालो. Now, section 4 is a very important section where the public are warned that no smoking should be done in a public place, and for that there is a specific board which has size and everything has been specified. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कबीर माखीजान वास्को दी गामा क्लबाच्या जोड पालवान अखिल गोय पावण्यावेल्या मानांकन टेबल टेनिस सर्तीचे आयोजन केला. ही सर्त 16 सप्टेंबराक सुरू जातली. आता मेरेन तांचे कडेन 200 खेळगड्यांनी नोंदणी केल्या. The second edition of the Dr. Philip Pinto Memorial All Goa Major Ranking Table Tennis Tournament, which is being conducted from the 16th to the 23rd of September at this premises, Club Vasco da Gama. As you all know, this tournament is being organized by me, Kabir Pinto Makija, his grandson,
in association with Club Vasco da Gama. This tournament will be inaugurated on 17th at 6 p.m. in the club premises by the Honorable Deputy Speaker of the Goa Legislative Assembly, Mr. Michael Lobo. And on a request of the Veterans Association, we have decided to introduce veterans category as well this year, along with the cadets, sub-juniors, juniors, which we're having in men's and women's, as well as men's, women's categories. व्हिडिओ जर्नलिस्ट यशवंत परब फ्रॉम पणजी. चवथ तोंडार आयल्या आनी सगळ्याच गोंयकारांची धांवपळ सुरू जाल्या. बाजार तर चवथीच्या सामानान फुलून गेल्यात आनी गिरायकांनी भरून गेल्यात. माटोळेचे सामान, मखराचे सामान आनी खावपा जेवपाचे सामान. पणजे शारांत तर सामान विकते घेवन आपापल्या गांवांनी वचपाक भायर सरिल्ल्या लोकांची लूट पडिल्ली. पळयात ताचीच खिणचित्रां. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.